युगांक आमी पळयलें की तुमी एक अवॉर्ड रिजेक्ट केलो जो कला अकादमीचे जे ड्रामा कॉम्पिटिशन आसता तेतून तुमी एक अवॉर्ड रिजेक्ट केलो. कित्या खातीर आनी रिजन कितें? सगळ्यात पयलीं की 50वी कोंकणी नाट्य सर्त राज्य नाट्य सर्त कला अकादमी हालींच घडोवन हाडली आनी ताचे ज्या पद्दतीन निकाल जाहीर जाले तातूंत खंयचेय जर नाट्य चळवळ म्हणटा रंगमंच म्हणटा ताजी बेज आसता की ओरिजिनल स्क्रिप्ट म्हणजे संहिता आणि संहिता लेखन हो त्या परंपरेंतल्यान येता. पयलेच फावट कला अकादमी ज्या पद्दतीन तांणी हो निकाल जाहीर केलो तो एक सगळ्यांक आश्चर्य दिसपा सारकें आशिल्लें की सगळीं तांणी इनामां दिलीं, इनामां वांटलीं आनी नोबडी इज क्वेश्चनिंग द कलेक्टिव्ह विजडम ऑफ द जजीस. ओके, पण जेन्ना लेखना खातीर खासा स्पर्धे खातीर बरयल्ली नवीन संहिता ह्या विभागान जेन्ना इनाम दिवपाचें जालें तेन्ना पयलें इनाम हें कोणाक दिवना आनी हांगा ताणें बरयलां की दिवंक ना. आनी दुसरें इनाम हें युगांक नायक म्हणजे म्हाका देशराग नाटका खातीर जाहीर जालें. हातूंत कला अकादमीचो निकाल हो फक्त निकाल न्ही तर ही कले बाबतींत एक प्रमाण ठरता, स्टँडर्ड पॅरामिटर ठरता. सो त्या खातीर ताका एक एकेडमीक शिक्षणीक म्हत्व आसा. हें आतां पयले इनामा वयल्यान जर पॅरामिटर ठरता जाल्यार ह्या कॅटेगरीन पॅरामिटरूच जावपाक शकना. म्हाका जर और दुसरें इनाम जर कोणाक दिता जाल्यार ताका खबर आसपाक जाय पयलें इनाम कोणाक मेळ्ळा. जर एकूय संहिता ह्या हाजी नाटकाची पात्र नाशिल्ली जाल्यार कोणाकूच दिवपाचें न्ही. डेंजरस प्रिसिडेंस आनीक सेट जाता इज बिकॉज की सकयल ते म्हणटात की स्पर्धे खातीर बरयल्लें अनुसर्जीत नाटक और अणकारीत नाटक ट्रान्सलेटेड वर्क जेन्ना ह्यो गजाली म्हणटा तेन्ना तुमी कितें प्रूव करपाक सोदता की कोंकणी नाटक म्हणजे ट्रान्सलेटेड नाटकूच, अनुसर्जीत नाटकूच, म्हणजे गोंयांत खंयचोच असो लेखक ना जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट बरोवपाक शकता. आनी सगळ्यांत चड अपमानकारी जर हातूंत कितें आसा जाल्यार पयलें इनाम आमी कोणाक दिना पूण दुसरें इनाम आमी दिता. सो अशे तरेचो हो तर्क हो खंयच्याय कॉमन सेन्साक भायर येता. ओके, जरी परीक्षकाचो निर्णय अंतीम आसलो जाल्यार असले आडमार्ग चोर मार्गान हाडिल्लो हो पायंडो आमच्या नाट्य चळवळी खातीर आमच्या साहित्य चळवळी खातीर हो मारक ठरतलो. त्या खातीर कोंकणी लेखक म्हणून हांवें अशी भुमिका घेतली की हे अपमानकारी पद्दतीन जो निकाल जाला तो हांव स्विकारचो ना आनी हो म्हजो वैयक्तीक निर्णय. तुमी कशें म्हटलें की ते इन्सल्ट म्हणून कोंकणी भाशेचो. एब्सोल्युटली दिस इज एन इन्सल्ट की आज जी तुगेली 50 वर्सां कोंकणी नाट्य चळवळीक जाल्या तातूंत कोंकणी नाट्य चळवळीचो खूब मोठो वांटो आसा. जर आमी कोंकणी रंगमाचयेचो इतिहास काडून पळयत कोंकणी रंगमाचीच न्ही म्हणून मानपी एक मोठो समाज गोंयांत आशिल्लो. कोंकणी नाटक करप्यांक हिणावपी एक मोठो तरेचो वर्ग आशिल्लो. हे दीस कोंकणी नाटकान पळयल्या. कोंकणी नाटकान आज जे कोण कार्यरत आसात आनी हे दीस भोगल्या जगल्या आनी 50व्या वर्सा तुमी सांगता की कोणूच लायकीचो ना गोंयांत नाटक बरोवपाचो आनी ताका आमी दुसरें प्रायज दिता म्हणजे कोण तुमी. दुसरी गजाल हांव म्हत्वाची गजाल सांगपाक सोदता. जेन्ना हे परीक्षक पात्रतायेच्यो गजाली उलयता ते ह्या 3 परीक्षकां पैकी कितले साहित्यकार आसा, कितल्यांक नाट्य संहितेची जाण आसा. आमी जर भायर जर वचून पळयत महाराष्ट्र कर्नाटक नाट्य संहिता ह्या सेक्शना खातीर स्पेशल ज्युरीज आसता. जर ह्या ज्युरींक नाट्य संहितेचें परीक्षण करपाक जर तांकां जमना तांच्या कलेक्टिव्ह विजडमाक जर जमना जाल्यार साहित्य समजुपी लिटरेचर समजुपी जाका ह्या सगळ्या गजालींचें ज्ञान आसा तो एक जज म्हणून थंय आसपाक जाय आशिल्लो, तो एक परीक्षक म्हणून थंय आसपाक जाय आशिल्लो. सो दिस इज अ डिसरिस्पेक्ट टू द रायटर कम्युनिटी. आनी हांव फक्त इतलेंच सांगता की आज हांवें म्हणून ही प्रतिक्रिया दिवपाक पावलो कारण आय कम फ्रॉम एन एक्टिविस्ट बॅकग्राउंड, आय कम फ्रॉम अ मुवमेंट बॅकग्राउंड. बट आनीक जर कोण नवोदित लेखक आशिल्लो ताची परिस्थिती आज तुमी कितें करून दवरता आशिल्ली.
आणि जे कला अकादमीचे नियम आसा ते सांगता की कला अकादमी निकालाच्या बाबतीत कसलोच पत्र व्यवहार करचो ना. म्हणजे कितें, म्हणजे तुमची ही दमदाटी आसा. ह्या असल्या गजाली भितर नॉट इन माय नेम की असल्या फाजीलपणा भितर म्हाका हे इनाम स्विकारपाचें ना. ओके, आनी एक क्वेश्चन म्हटल्यार सध्या कला अकादमी जी आसा पळय ती चेअरमॅनशीप बाबू कवळेकर ती कशी पळयता तुमी? सी आमचो चंद्रकांत बाब कवळेकर म्हणजे बाबू कवळेकर हो कलासक्त मनीस कळ्ळें. आणि म्हाका दिसता की ताणें ह्या गजाली बाबतींत संवेदनशील आसपाक जाय की ज्या पद्दतीन नवे नवे पायंडे कला अकादमी हाडटा. म्हणजे हांगा जर म्हजे कडेन रुल्साची कॉपी आसा, म्हणजे रुल्सा बाबतींत खंयच अशें बरयलें ना की आमी पयले प्रायज दिवचे ना दुसरे प्रायज दितले. कळ्ळें तुका? हांगासर आसा सगळी पळय की दिग्दर्शना खातीर 3 इनामां, मागीर वैयक्तीक अभिनया खातीर वेशभूषे खातीर 1, 2, 3, 4 6 इनामां, लेखना खातीर 2 इनामां. कळ्ळें? सो जेन्ना हांगा इनामां दिवपाची जालां तेन्ना मात विचित्र चित्र येता. सो कला अकादमीन हे नंबर काडपाचें नवें तंत्र हाडलां काय म्हाका खबर ना. हांगा 1 दिता, 2 दिता, मदीं चेर म्हणजे 0. कळ्ळें? सो असल्या हातून कितें ही कला अकादमीची नवी नंबर काडपाची पद्दत काय म्हणून म्हाका खबर ना. बट म्हाका दिसता की बाबू कवळेकर सारको कलासक्त मनीस कळ्ळें, जाचे इश्टमित्र परिवार कलाकार, जाचे इश्टमित्र परिवारा भितर कलाकारांची संख्या लक्षणीय आसता की ते ह्या सगळ्या विशया भितर लक्ष घालतले आनी खंयच्याच कलाकाराचो अपमान जावचो न्ही, लेखकाच्या अभिव्यक्तीचो अपमान जावचो न्ही हाची ते दखल घेतले. कित्या खातीर आला कशें दिसता तुमकां ह्या सगळी? म्हाका दिसता की हाचे जर म्हणजे मुक्तपणान जर उलयत जाल्यार हे नाटक जे बेज आशिल्ले हे गोंयच्या भौसाचो हिरो म्हणजे बाळाराया मापारी ह्या व्यक्तीचेर केंद्रीत आशिल्ले आनी इतिहासाच्या सत्य घटनांचेर. दिस हॅज नथिंग टू डू विथ अ फिक्शन, की सत्य घटनेचेर हे नाटक आधारीत आशिल्ले. आता बाळाराया मापारीचो जेन्ना विशय येता और भौसाच्या नायकांचो जेन्ना विचार येता तेन्ना गोंयचो एक मोठो बुद्धिवादी वर्ग हो अनसेटल जाता, विच बिकम्स अ व्हेरी अनकम्फर्टेबल इन स्पीकिंग देर. इज बिकॉज की बाळाराया मापारी should have been considered as a national hero. जो 26व्या वर्सात ताणें गोंयचें बलिदान दिलें. आनी बाळाराया मापारी हें जें करतना ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ क्लास स्ट्रगल. जो शेतकार कामगारांचो जो मुद्दो आशिल्लो ताणें व्यापक राष्ट्रवादा कडेन तो मांडलो. आनी वेन बाळाराया मापारी सारखे प्रतीक जेन्ना रंगमंचाचेर येता आनी सगळ्यांत म्हत्वाची ती गजाल हांव सांगूंक सोदतां की आमचे नाटक देश राग हे नाटक हे अजून मेरेन कोंकणी नाट्य स्पर्धेच्या इतिहासांत जितले हाऊसफुल जावन आशिल्ले तितले हाऊसफुल जाल्ले. ताका उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळिल्लो. प्रत्येक पेपरांत ताचें समीक्षण आयिल्लें. सोशल मिडियाचेर इट वेंट इन टू फ्रेंजी. आनी इतलें सगळें आसतना कांय एक असो तरेचो जो घटक आसा जाका तो अनकम्फर्टेबल जालो आनी म्हाका दिसता की हाची तिडक ताणी ह्या निकालान दाखोवन दिली. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पावस मरे टायर झाल्या मरे म्हजे भाशेन हड्डे जाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वा. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.